देव गॅप फील करूंक आशेता. तेन्ना ते कितें करतात, सुमयेची विंचून कितें म्हूण समजूनचे खातीर लॉट्स घालतात, सोडती घालतात. केदळा पळयल्यार तो चुकिंद्री ताळो कोयर असो. आनी हांव फाटीं बसून कितें करता, कोडी काडटा. हांवें थंय फाटीं बसून कोडी काडच्या की मुखार येवन कित्याक तें गॅप फील करूं नजो. भोव न्हू भणिनो, देव जायते पावटी गॅप फील करूंक आशेता. देव गॅप फील करूंक आशेता. इस्कॉलांत आमी परीक्षा बरयत आसतना बिट्टा पदा तुंबिरी म्हणून एक रितीचे सवाल आसतले, फील इन द ब्लँक्स. सो आमचो देव हे बिट्टा पदां बरोवचो वा फील इन द ब्लँक्स करचो देव. कशें पळया, जेजूच्या जिविता उदे वेळार ताणें 12 जाणां शिसांक विंचलेले आनी तांतलो एकलो ताका विश्वासघातान पराधीन करून आपणाच्याच जिवाचें नास तो करता, जुदास. आतां ह्या 12 जाणांच्या जाग्यार एकल्याचो जागो खाली पडलो. आतां कितें जाता, तो जागो भरती करूंक जाय आसलो. फील इन द ब्लँक. आतां कोणाक विंचचें, एक कंडिशन आसा. कितें म्हळ्यार सुमयेच्या जिवनपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज. हो मनीस सुमी जेजू आमचे मदें भोवन आसलो त्या सर्व दिसांनी, म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आराम केल्ले तो वळतावन जेजूक आमचे तावन उबारून मेलो तो दीस पर्यंत आमच्या मेळान आसलेल्या मदलो जाय जाय. एक कंडिशन. तेन्ना कितें जालें, हे कंडिशन फुलफील करची 2 नांवां दिसून आयलीं. एक बारसाबास, बारनबास न्हय, बारब्बासय न्हय, बगार बारसाबास आनी मातियास. आतां दोगी इक्वली गूड. कोणाक विंचचें, एकलो इल्लो पाड, एकलो इल्लो बरो जाल्यार खंडीत जावन बऱ्याक विंच येता. पूण हांगासर दोगी बरे. तेन्ना ते कितें करतात, सुमयेची विंचून कितें म्हूण समजूनचे खातीर लॉट्स घालतात, सोडती घालतात. आनी ती सोडती मातियासाच्या नांवार पडटा आनी ताका विंचतात. खाली पडिल्लो जागो मातियासान भरती केलो. देवान मातियासाक विंचून बिट्टा पदां भरती केलो. भोव न्हू भणिनो, जायते पावटी आमकां असले ब्लँक्स पळोवंक मेळटात. जावं पुरो आमच्याच जिवितांत, जावं पुरो हेरांच्या जिवितांत, जावं पुरो वेवस्थेंत वा समाजींत. आतां तसले गॅप फील करचे खातीर कशें देवान मातियासाक विंचलें गे तशें आमकांय तो विंचता. चिंत्या, घरा वा शेजारा एकलो बेजारायन आसा, ते गॅप आसा, संतोष ना जाला. आतां थंयसर हांवें माती आसा बरी गॅप फील करयत गे.
जर फील करया म्हणून म्हज्या मोतींत एक प्रेरणा आयलें जाल्यार खंडीत जावन तें देवाच्या काळजांत आसा. देवानी ताचे विशयी चिंतलां आनी त्या देखून ताणें म्हाका त्या कामा खातीर विंचलां. इगर्जेंत केदळा पळयल्यार तो चुकिंद्री ताळो कोयर असो आनी हांव पाटीं बसून कितें करता, कोडी काडटा. म्हाकाय गांवक उर्बा आसा वा ताळो आसा, हांवें थंय पाटीं बसून कोडी काडच्या की मुखार येवन कित्याक तें गॅप फील कर नजो. पळय समाजींत आसचें ब्लँक कशें हांवें भरती करयेत, वेवस्थेंत आसचें ब्लँक हांवें कशें फील करयेत. आनी अशें आमी दोळे उक्ते केले जाल्यार आमकां हजारांनी अवकाश मेळटात. आनी आज असले सकड गॅप्स जेजू वा देव कोणा मुखांतर भरती करता, म्हजे आनी तुजे मुखान. आतां असलें काम करतना आमकां आल्तारीर वा वेदीर मान सम्मान मेळचो ना, मातयेसा की मेळोंक ना. चिंतात की तुमी मातयेस केवल खंयी पयस रावन जेजू विशयेन मात्र तो जमजल्लो. हांगा कितें म्हणलें, एक कंडिशन घाल्लें, सोमी जेजू आमचे मदें भोंवन आसलो त्या सर्व दिसांनी, म्हणजे स्नानीक जुवावन स्नान दिवंक आरंभ केल्ले तो वळतावन जेजूक आमचे तावन उबारून व्हेल्लो तो दीस पर्यंत आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जाय. खंयी पयस आसून बूक वाचून डिग्री जोडलो न्हय, बगार आमच्या मेळांत आसलो. मातयेस तर शिसांच्या मेळांतच आसलो. 12 जाणां पैकी तो एकलो न्हय, बगार जेजूचे जायते हेर शीस आसले त्या शिसा पैकी तो एकलो. आनी तें कंडिशन फुलफील केल्यान मात्र ताका थंयसर विंचलो. आतांचे इलेक्शन चलते आसा आमच्या गांवार आनी एकलो मुखेली गांवाक येता जाल्यार तो वेदीर आयिल्ल्या वेळार त्या वेदीर बसचे थोडे आसतात विंचलेले. पूण तो गांवाक आयिल्ल्या वेळार हेर रितीची तयारी करचे जायते मनीस आसात, तांकां आमी कार्यकर्ता म्हणटा. आमी ते कोणाक दिश्टीक पडनात, तांकां मान सन्मान वेदीर आसच्या मनशां बरी मेळना. पूण तांणी काम करूंक नातलें जाल्यार तो मुखेली थंय येवन तें कार्यक्रम सक्सेस जावंक साध्य ना. तसले पैकी मातयेस एकलो जावन आसूंक पुरो. जेजू खंय सकट गेलो ताची वाट ताणें तयार केली आसतली. जेजू अशें शर्माव दिता आसतना, तें लोकांची गर्दी आसतना ताणें गर्दी निवरायली आसतली. जेजू खंय वचूंक जाय, खंय न्हिदोंक जाय, कशें वचोंक जाय ताचें ट्रॅवल प्लॅन ताणें केलां आसतलें. जेजू गरज पडच्यो संगती ताणें हाडून दिल्यात आसतल्यो. जेजू विशयेंत ताणें हेरांक सांगलां आसतलें. कांय पिडेस्त वाटेर मेळ्ळ्या वेळार आळे जेजू लागीं ये, तो बरो करता म्हूण सांगलां आसतलें. कोण दुखांत आसतना तांकां जेजू सरशी ताणें आपोवन हाडलां आसतलें. आनी अशें जेजूक तो वळखलो, जेजूक ताणें परगट केल्लें आनी अशें तो जेजूच्या मेळ्यांत आसलो. पूण जेजू आसतना ताका कसलोच मान सन्मान मेळो ना. जेजूच्या 12 शिसां पैकी ताका एक जावचो अवकाशी मेळोंक ना. पूण जेजूचो एक निश्ठावंत प्रामाणीक शिस्तो जावन आसलो. फिल इन द ब्लँक्स म्हळ्यार अशें, बिट्ट पदां बरोवचें म्हळ्यार अशें.